जय श्रीराम। आम्ही आज सावड्ड्या केपें प्रखंडान तो आता जेन्ना प्रधानमंत्री जेन्ना स्वेरिंग सेरेमनी आशिल्ली त्याच दिसा जो रियासी जम्मू काश्मीरान जो एक डिस्ट्रिक्ट आसा थंय अटॅक जालो। तर आतंकवाद्यान जे आमी आमचे जे देवळान वताले तांच्या लोकांचेर हो बसीन निर्दय तरेन तांचेर अटॅक जालो आनी कितलेशेच लोक तितून मेले। ल्हान भुरगे आशिल्ले 8 वर्सांचो ताका सुद्दां मरण आयलें। तर हे फक्त हिंदू सनातन धर्माचेरूच अटॅक कित्याक जाता? बाकीचे म्हणजे आमी कोणाचेर अटॅक जावचे न्ही, पुणून आमी सनातन धर्म म्हणटात आमी म्हणटा की आमी कोणाचेर वचून अटॅक करनात, पुणून बाकीचे धर्माचे किंवा जे जिहादी आतंकवादी संघटना आसा ते आमच्या धर्माचेर अटॅक करतात। तर अशे अटॅक परत जावचे न्ही त्या खातीर केंद्र सरकारान हाजेर आमची जी निषेध प्रक्रिया आसा ती जाणून घेवची आनी हाजेर कारवाई जावन ताजेर योग्य रितीन ताजेर पनिशमेंट शिक्षा कितें आसा दिवची, हीच आमची मागणी आसा। वो निषेध कार्यक्रम म्हणजे निषेध करपा खातीर एक चौक सभा जी आसा ती आयज खास करून आमी केपें प्रखंडाच्या कुडचड्या बाजारांत बस स्टँडाच्या ऑपोजीट ही घडोवन हाडलेली। हेचे कारण फक्त आनी फक्त इतकेच म्हटल्यार वैष्णवदेवी तीर्थ यात्रे खातीर गेल्ली एक बस, त्या बसींतल्या लोकांचेर जो आतंकवाद्यांनी घुसून म्हणजे भारत देशा भितर घुसून बसलेल्या आतंकवाद्यांनी जे आसा वो भ्याड हल्लो जो केल्लो आसा आनी ह्या हल्ल्या भितर 8 वर्सांचे भुरग्यां पासून ते बायलो आनी दादले हांकांय मरण आयिल्लें आसा। सो त्या खातीर ही निषेध करपा खातीर म्हणजे नवे सरकार भारत देशाचे नवे सरकार घडून अवघे 8 दीस सुद्दां जावना, तर ह्या कालावधीतच हो असो हल्लो करप असो हल्लो जावप आनी ह्या हल्ल्या भितर भारत देशाचे जे सनातन धर्माचे हिंदू धर्माचे लोक तीर्थयात्रेक गेल्ले कडेन तांकां मरण येवप हो एक दुर्दैवी असो प्रसंग आसा। कारण थोड्या वर्सां पयलीं जेन्ना आमी पळयताले असले हल्ले अमरनाथ यात्रेचेर आनीक बाकीच्या तीर्थस्थळांचेर जाल्ले कडेन आसात, तर हो निषेध करपा खातीर कारण असले जे हल्ले जातात सनातन धर्माचे ताचो निषेध खंय तरी जावपाक जाय आनी सर्जिकल स्ट्रायक म्हण किंवा इन्सर्ज करून जे टेररिस्ट आसात तांकां सोदून काडून मारप हे चालू जावपाक आनी पाकिस्तान ऑक्युपायड काश्मीर हे जे भारत देशा भितर एक्झिस्ट करता हेय खंय तरी काबार जावपाक जाय। जर देशाची विभाजणी धर्माच्या आधाराचेर 1947 जाल्ली जाल्यार जावन सुद्दां म्हणजे देशाची फाळणी जावन सुद्दां जर तर दुसऱ्या पंथाचे लोक जर तर आपल्या मिळून मिसळून रावपाक सोदनात जाल्यार म्हाका दिसता तेमकां गोंय राज्यांत भारत देशांत रावपाचो अधिकारच ना। जाल्यार हो खंय तरी पीस ब्रीच करपाचो जो इन्सिडंट घडला हेचो निषेध बजरंग दल गोवा विभाग हेणें हांगा आयज व्यक्त केल्लो आसा। हेची दखल केंद्र सरकारान घेवची आनीक हे जे अशे कृत्य करणारे आतंकवादी आसात किंवा ही प्रवृत्ती दवरणारे आतंकवादी आसात भले ते ह्या हल्ल्यान एक्टीव नासले पण हांकां सुद्दां घरांतल्यान काडून खंय तरी म्हाका दिसता कब्रिस्तानांत धाडपाची पहल आयज सरकारान करची पडटली।